का बर आणि तो ब्लॉग पळोवन एके आंटीन म्हाका इंस्टाग्रामाचेर कॉल केलो हरशी. मागीर न्हू तिणें म्हाका एक क्वेश्चन केलो. क्रिस्तांव भाव तुम्ही पयले आसतले न्हू, गणपती म्हटल्यार ते बाबडे वाव म्हणटात, गणेश चतुर्थी काय म्हणटा. गणेश चतुर्थीक वयतले आनी रोस खातले आनी पुरयो खातले किचनान लावपाक हाडला हांवें. कितले रुपया पडले सांगीत न्हू तुमी शॉक जातली. देवाक पासून सोडूंक ना, कसले कसले लोक संवसारान आहात ते पळया. सो गायज तुम्ही तर काल पळयल्ले आसतले, काल न्हू आमच्या अर्ध्या घराची पेंटींग काबार जाल्लेली आसा आनी थोडे न्हू पेंटींग करपाचें उरला आनी तो आमी काल ब्लॉग घातलेलो. आनी तो ब्लॉग पळोवन न्हू एके आंटीन म्हाका इंस्टाग्रामाचेर कॉल केलो हरशी. तर हांव फोन रिसीव करिना, बट फोनार फोन येवंक लागले इंस्टाग्रामाचेर. सो हांवें न्हू आयज रिसीव केलो. पयलीं न्हू ती आंटी बऱ्या भाशेन उलयली म्हाज्या वांगडा, कशें आहा तुमी, अवी कसो आहा आनी जाली तुमची तयारी काय म्हणून. मागीर न्हू तिणें म्हाका एक क्वेश्चन केलो की तुमचें घर येद्याचें आहा आनी येद्याच्या घरान कितें तुमी गणपती हाडटली काय म्हणून. ह्यो न्हू तिजो क्वेश्चन तुमकां खरें सांगून खऱ्यांनीच कितें म्हटलें पळय तें म्हाका आवडोंक ना. गणपती बाप्पाक व्हडलो बंगलो नाका, व्हडलें घर नाका. आपणाच्या मनान समाज खरी भक्ती आहा न्हू जाल्यार गणपती बाप्पा आमच्या वांगडा आतां सुद्दां हांगासर सुद्दां आसता. तो सदांच आमच्या वांगडा रावता. आनी गायज तशेंच त्या आंटीन म्हटलें खबर आहा, म्हाकाय लायक जावंक ना आनी अवीकूय लायक जावंक ना. आनी ही गजाल अवीक सांगले आनी तुमकांय सांगूंक सोदता, स्पेशली त्या आंटीक सांगपाक सोदता. हांव न्हू ल्हानपणा पासून ते गणपती न्हू आमच्याच घरान हाडटात. तें घर न्हू म्हाज्या मम्मीन आनी डॅडीन बांदलेलें आपणाच्या मोगान. आनी तेका कितें म्हणपाक तुमकां कांय रायट ना. आमी जमनीर न्हिदो, आमी टॅर्रासीर न्हिदो, आमी हांगा न्हिदो. आमचें घर धाकटें आसो व्हडलें आसो, जज करपाक ह्या आंटीक न्हू आमकां रायट ना. हेणी स्पेशली न्हू फोन कित्याक मारलेलो खबर आहा, हें दाखोवपाक की आपणाचो बाबा व्हडलो बंगलो आसा आनी तुमचें कितें तें घर येदूशें. धाकटुल्या घरान खंय तुमी गणपती हाडूंक शकना का, अशी ती आंटी म्हणटा. गायज म्हाका एक सांगा, गणपती बाप्पा न्हू सदांच आमच्या काळजान आसता आनी तेका कितें धाकटें व्हडलें घर लागता ना. तूं आतां मना पासून भक्ती गणपतीची करता न्हू, तुजी धाकटुली सुद्दां खूब आहा न्हू, तेतूर सुद्दां गणपती बाप्पा खोशयेन रावता. आनी तुजें समज व्हडलें घर आहा, तूं करूंक जाय म्हणून गणपतीची पुजा करता, तुजी भक्ती करता, तशें आसना न्हू तें. येदूशा घरान सुद्दां धाकटुल्या खोपीन सुद्दां गणपतीची बऱ्या भाशेन पुजा करता न्हू जाल्यार गणपती खूब हॅप्पी जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू आयज आमची खोप आसा, फाल्यां सकाळीं न्हू व्हडलें घर आसतलें, कोणाक खबर, कोणी पळयना कितें म्हणटात. पूण तशें तुमी बाबा गरीब, तुमचें येदूशें घर आहा तशें म्हणपाक कोणाकूच रायट ना. तुमी अंकिता कितें सांगता तें आयकलां आसतलें न्हू. सो जालें कितें म्हाका बाबा हें खबर ना की एक आंटी म्हणटा तें तिका कॉल मारलो म्हणटा एका अंकिताक इंस्टाग्रामाचेर. तेणें फोन उखल्लो आनी बरी उलयली खंय तें ती जाणटी म्हणून तेणी उखल्लो फोन, कित्याक फोटो दिसता न्हू वॉट्सॅपाचेर इंस्टाग्रामाचेर डीपी दिसता. सो उखल्लो जाणटी म्हणून बरी उलयली खंय. म्हाजी पयलीं तेणी म्हाका म्हाजें विचारलें खंय कसो कितें आहा हांव आनी सगळें चवथीची तयारी कशी जाली. आनी अचानक म्हणूं लागली खंय की तुमी येद्या ह्या घरान रावता, मोडक्या घरान रावता, तुमची धाकटुलें घर आनी तेतून तुमी गणपती कसो दवरूं शकता, तसो गणपती दवरूच शकना. अरे हांव शॉक. तुमकां खरें सांगता, हांव एकदां बॉम्बे गेल्लो. बॉम्बे हांवें न्हू धाकटुली चाळ पळयलेली. तुमी पळयला न्हू स्लम एरिया बॉम्बे, धाकटुले हितून न्हू गणपती दवरलेलो आनी इतल्यो बऱ्यो लायटी घातलेल्यो तेका, म्हणजे जगामागा लायटी आसता पळय त्यो. आनी बरो जाणटी आवय भुरगीं सगळीं मेळोन न्हू गणपती पुजतालीं. अमेझींग सारकी. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, गणपती पुजपाक येदें व्हडलो बंगलो, टॅर्रसीचें घर जावं न्हंयांचें घर, हेचो कांय हें ना. गणपती मनांतल्यान कोण पुजता पळय तेका व्हॅल्यू. गणपतीक आयज तुमकां खरें सांगता, गणपती पुजपाक घे म्हणून पयशे जाय पडटा. खरें सांगता तुमकां, खर्चो आसता. गणपतीचें सगळें सामान हें तें खूब खर्चो आसता. घर रिपेरींग कर, पेंटींग कर. बट तुमकां खरें सांगू, गणपती नायस पेरेन केन्ना सांगूंक ना आपणाचें घर पेंट मार आनी मागीर गणपती हाड म्हणून आपणाक घरा हाड ना. तशें कांय ना. बरें बरें सामान हाड जाल्यारूच आपूण तुज्या घरार येतलो अशें म्हणूंक ना. गणपती पुजपाक कितें व्हडलें बंगलो नाका, व्हडलें घर नाका, कांयच नाका. गणपती पुजता मनांतल्यान पुजूंक जाय. आतां आमचे क्रिस्तांव भाव तुमी पयले आसतले न्हू,
गणपती म्हटल्यार ते बाबडे वाव म्हणटात. गणेश चतुर्थी काय म्हणटा. आयज आमी म्हणटा आपणाच्या फ्रेंडागेर गणेश चतुर्थीक वयतले आनी रोस खातले आनी पुरयो खातले म्हणटा. तेंची एक माय मोगाची एक हें आसता की गणपती येयलो न्हू. आमचे हिंदू लोक न्हू, आमचे क्रिस्तांव आनी मुस्लीम भाव पासून सारके एक्सायटेड जाल्लेले आसता की गणपती येयला. तेंगेर म्हाज्या फ्रेंडागेर गणपती या, आयज हांव घरा जेवचो ना, आयज हांव तेंगेरूच जेवतलो, रोस पुरी खातलो. सो तशें आसता. हे तुमी जे उलयतात खबर आसा, गणपती धाकट्या घरान पुजूंक जायना, व्हडल्या घरान पुजूंक जाय. दॅट इज टोटली रॉंग. इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. बरें दिसना आयकता त्या मनशाक न्हू, उलयता त्या मनशाक बरें दिसना आयकपाक. हांव म्हाजे बद्दल उलय, हांव कपडे घालता ते उलय, केस कितें केला काय विचार, सगळें एक्सेप्टेबल. पण देवाक तरी सोडा मरे. सगळ्या वाटेन देवाकूय सोडूंक ना पळय. आयज जेवणाक तर लोकांनी कितें कितें म्हटलेलेंच आसा, मनशाक म्हटलेलेंच आसा, कपड्यांकूय म्हटलेलेंच आसा. आयज देवाक पासून सोडूंक ना. कसले कसले लोक संवसारान आहात ते पळया. प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. आनी कितें म्हणू तुमकां. हे पळय काबार जाल्या गाडी. वळखीची रे गाडी घ्या म्हणून पयली साय पळय सगळ्याक सांगासर. काबार ही पळय आनी एक थंयसर. वयस हो तुमकां आमी सोदीत पळय. हांवें सोदीत हायलायट केला हो जागो सारको डेंजर म्हणून. आनी हांगासर पळय परत एकदां एक्सिडेंट पळया. केदो व्हडलो एक्सिडंट तो पळय. हे पळयात ही ती पळय ती गाडी पळय थंय पयली केदो व्हडलो एक्सिडंट पळय. आनी हांगासर सारको डेंजर. ट्राफीक पळय कसलो जाता तो हांगासर. हेवी ट्राफीक जाता सारको हांगासर. सोदीत तुमकां हायलायट केला हांगासर. ह्या जाग्याचेर मातशी गाडी सावकाश चलया म्हणून, सिग्नल बिग्नल पळया म्हणून. तुमी कोणूच आयकनात. पळया आयज पळय कंटिन्यू आज सकाळच्यान कितलो पावस पडटा तो थांबत ना. आनी तेवटेंतल्यान तुमी पळोवपाक शकतात की पावस आनीक येत आसा म्हणून. तो पळय दिसता न्हू पावस व्हडलो पडटा. आनी आमी इतर झाडां लायता केन्ना व्हडले. आतां हे केन्ना व्हडले जाता ते पळोवया. कितें जाल्या पुरो ओके. सो गायज तुमी हे पळयता ती कित्याक जाणाय ही किचनान लावपाक हाडला हांवें. कितें तें तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान दाखयता. अमेझींग हा. आनी हेजी क्वॉलिटी बेस्ट आसा. मागीर तुमकां जाय जाल्यार तुमी परचेस करूं शकता. खंयसून घेवप तें मागीर तुमकां हांव सांगता. पूण सद्याक कितें तुमकां खबर आसा जाल्यार कॉमेंट करा. ना जाल्यार तुमी फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक रावा. हें आमी इन्स्टॉल करतले ते तुमकां दाखयता मागीर कशें इन्स्टॉल करप पळय तें. ही बाटली हाडल्या हांवें किचनाची. हितून तेल घालपाचें. पळया कितले रुपया पडले सांगीत न्हू तुमी शॉक जातली. कॉमेंट करा सांगता मागीर. ओय कितें गो आ कितें नखरे गो. आवय आवय बसतेत पेयता. कितें गो ओय 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 कसले पळयात हे एक्टर. सो गायज आयज आमगेर कितें आहा तें पळया. आवयस कसलो रोस आहा गो. मसूर दाळीचो रोस हो पळय. आमचे क्रिस्तांव भावांक बरी रूच येयली आसतली. भावानो तुमी चवथीक मोस्ट वेलकम. सो सद्या पयलीं हांव खाता. ओके. सो गायज हो जावन आसा रॅप. हो खंय यूज जाता जाणा किचनान. आनी प्लस हो फायर प्रूफ आनी वॉटरप्रूफ. हेजेर उजो पेटयल्यार उजो लागना आनी उदीक पडल्यार हेजेर उराना. एकदां वायप केलें न्हू बूम गायब. आनी हो कसो इन्स्टॉल करप हें तुमकां हांव फाल्यांच्या ब्लॉगान दाखयतलो. आनी हेका कितले पडटा तें तुमकां तर सांगीत न्हू तुमी शॉक जातले. तुमी म्हणटले कितें बरो आसतलो न्हू 4-5 हजार. पॉसिबलूच ना. 4-5 हजारान तुमी म्हाका दिसता कमीत कमी 20 जाणांची घरां रॅप करतले.
सो हे तुमकां हांव सांगता, हे नॉट ओन्ली किचनाचेर तो वॉटो आसता खबर आहा, गॅस दवरता तो पोर्शन रॅप करूं शकता, तुमकां जाय जाल्यार टेबल करूं शकता, तुमकां जाय जाल्यार डायनिंग टेबल करूं शकता. आनी इतलें बरें दिसता पळय, ताका मार्बल फिनीश आसा. वो कितल्यांक कितें पडला तो पळोवपाक जाय जाल्यार फाल्यांचो ब्लॉग आमचो पळोवं नाका गो. पळयात तर कितें उलयतात. पळयात, फाल्यां तुमकां हो कसो इन्स्टॉल करप तें तुमकां दाखयता. आनी आमच्या व्हिडिओन तुमी एक धाकटुली बाटली पळयलेली न्हू हांवें दाखयलेली, ती ऑयल बॉटल. तितून कितें जाता, डायरेक्ट अशें ऑन कर, अशें घाल तुमच्या फ्रायींग पॅनाचेर, परत टाक करून बंद कर, दवर. इजी प्रोसेस. आनी ते कितल्या रुपयांक हाडला तें तर तुमकां सांगीत न्हू, तुमी डेफिनेटली म्हाका दिसता आतांच वयतली परचेस करपाक. आनी एक घे जाल्यार एक फ्री आहा तेजेर. सो तुमकां तर जाणा जाल्यार जाय खंय आनी कशें कितें पळय तें जाल्यार फाल्यांचो ब्लॉग पळोवपाक विसरो नाका. आमी बाकीची पेंटिंग केन्ना करतली? बाकीची पेंटिंग हांव करतलो फाल्यां. जालें कितें तुमकां सांगता, काल खूब जाणांनी म्हाका कॉमेंट मारला दोतोडाक मास्क तरी लाय मरे म्हणून. सो हांवें तें लावंक ना, ती मिस्टेक केली. आनी मागीर तुमकां खबर आहा कितें जाता तें पेंटाच्या वासान. सो आयज हांवें चिंतलां की आयज हांव काय करचो ना पेंटींग, फाल्यां डायरेक्ट हांव फूल हें आनी पेंटींग फूल प्रोसेस खतम करून उडयतलो एकदांच. ओके. आनी कोणी घरान आपणाच्या चवथीची पेंटींग करता, जावं आतां फुडें थोड्या म्हयन्यांनी क्रिसमसाचे दीस येतले, पेंटींग करता जाल्यार तुमकां एक बेस्ट उपाय सांगता. पेंटाचो वास येवंक जायना न्हू, कानो कट कर, सायडीक दाखयले हितून घे आनी भायर सायडीक खंय तरी दवर. जे जाल्यार ह्या रुमान समज पेंट मारला, कानो कट कर, भितर इल्लें उदीक घाल, सायडीक दवर अशें. आनी डेफिनेटली तुमकां पेंटाचो वास बिलकूल येवचो ना. सो हे ट्राय करा आनी मागीर म्हाका कॉमेंट सेक्शनान सांगा की हे सारकें सांगलां काय रॉंग सांगलां पळय तें. आनी व्हिडिओचेर तर तुमी नेवे आसा. आनी हेज्या बद्दल आनी त्या बॉटली बद्दल तुमकां तर डिटेल्स जाय जाल्यार फाल्यांचो ब्लॉग पळोवपाक विसरो नाका. आनी आयज आमकां टंग टंग करून बेल घंटा दबाओ और बाद में सब्सक्राइब भी करो. हम मिलते हैं आपको अगले और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में. टिल देन टाटा आनी गुड नाइट आनी बाय बाय. बाय.